नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमचे खाशेले कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर. इश्टानो, जायना अशें कांय ना म्हळ्यार नथींग इज इम्पॉसिबल. आतां इम्पॉसिबल हें जर आमी उतर घेतलें आनी तातली पयले दोन शब्द जर सेपरेट केले जाल्यार आमकां मेळटा आय एम पॉसिबल. आय एम पॉसिबल हो एक विश्वास, आत्मविश्वास. हो आत्मविश्वास जागोवपी, हो आत्मविश्वास लोकां मेरेन पावोवपी एक खाशेलो सोयरो आमच्या मदीं आज आसा. जाणें आपल्या ट्रेनिंगांतल्यान, आपल्या प्रशिक्षणांतल्यान अनेक भुरग्यांक घडयल्यात आनी आय एम पॉसिबल ही जी उक्ती आसा ती खरी करून दाखयल्यात. आमच्या मदीं आसात लायफ कोच बाब प्रवीण सबनीस. प्रवीण बाब, तुमकां येवकार. नमस्कार. तुमची जेन्ना आमी पर्सनॅलिटी बद्दल वाचतात, उलयतात वा तुमची म्हजी वळख आसा इतल्या वर्सांची, तातूंतल्यान म्हाका एक जाणवता की डेव्हिड थोरो जसो म्हणटा की एखादो मनीस आपल्या हेर वांगड्या वांगडा नाचना, तो एक वेगळे पद्दतीन नाचता कारण ताका एका वेगळ्या ड्रमराचे बिट्स आयकूंक मेळटा. तुमच्या बाबतींत ही उक्ती म्हाका खुबशी खरीशी दिसता, कारण तुमी जो वावर करतात तो कितें तरी वेगळोच. तुमचो एक कॉन्सेप्ट आसा अनलर्निंग अनलिमिटेड. हो पयलीं हाजे पयलीं कोणेच म्हाका दिसता कॉन्सेप्ट आयकूं नाशिल्लो. हें वेगळें अशें जें फील्ड, वेगळें अशें जें क्षेत्र तुमी निवडलां आनी तातूंत तुमी काम करतात, हें खंयच्यान सगळें आयलें? हें खरें म्हळ्यार नवें न्ही. आमकां खबर आसा सावथ एशियान बौद्ध धर्म आशिल्लो आनी खंय तरी मागीर तो ना जायत गेलो आनी जपानाक पावलो आनी थंयच्यान झेन म्हणून एक फिलॉसॉफी आयली जी बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी, ध्यानांतल्यान झेन. तातूंत एक कन्सेप्ट आसा टॉलरन्स फॉर एम्बिग्विटी. बुद्ध आमकां खबर आसा मनीसपणा बद्दल आनी तर्क बुद्धी, रॅशनलिजमा बद्दल फामाद आशिल्लो. पूण तातूंत त्या रॅशनलिजमान ऑप्शन्स आशिल्ले, चॉयसीस आशिल्ले, ऑल्टरनेटिव्स आशिल्ले. म्हळ्यार एकूच गजाल न्ही, हो जर सूर्य हो आनी कितेंय आसूं शकता, हें जर झाड हें आनी कितें आसूं शकता, कित्या भशेन तरी दिसता, अशें आसूं शकता, तशें आसूं शकता. आनी ती गजाल म्हळ्यार अनलर्निंग, ओपन मायंडेडनेस, टॉलरन्स फॉर एम्बिग्विटी म्हणून जो एक कन्सेप्ट आसा. म्हळ्यार मन उक्तें आसपाक जाय आनी तयारी आसपाक जाय की वेगळ्या तरेचे विचार, वेगळ्या तरेचे इंटरप्रिटेशन आपणावपाचें. तुमच्या जेन्ना हांव जिणेचो पट पळयता तेन्ना म्हाका जाणवता इश्कॉलांतल्यान, कॉलेजीन सावन सुद्दां तूं एक ब्रायट भुरगो आशिल्लो, एक ब्रिलियंट स्टुडंट, म्हणजे अबाव एवरेज, मच अबाव एवरेज. मागीर तुवें चिंतलें की तूं आपूण आर्किटेक्ट जातलो. पूण आर्किटेक्ट जावन बिल्डिंगो आनी टावन प्लॅनिंग आनी बाकीचें प्लॅनिंग करता करता तूं लोकांची मनां घडोवंक लागलो. तूं लोकांच्या मनाचो आर्किटेक्ट जालो. ही अचानक तुका स्फूर्त खंयच्यान मेळ्ळी? खरें म्हळ्यार भुरगेपणान म्हाका थोड्यो गजाली आवडटाल्यो. एक म्हळ्यार दोंगरान भोंवप, रानान भोंवप. दुसरें किर्तन आनी नाटक पळोवप. नाटक म्हळ्यार तातूंत तियात्रूय येताले. म्हाका खूब आवडटालें तें पळोवप. पूण हांव व्हडलो हातूंत म्हळ्यार असो परफॉर्म करपाक जेन्ना स्कुलान बिलान गेला म्हाका कोणें तरी धुकल्ला. स्वताहून वचनाशिल्लो, पूण म्हाका पळोवंक आवडटालें. आनी स्टोरी टेलिंग जी आसा, काणी सांगप, ह्या गजालीन म्हाका एक आवड आशिल्ली. तशें सोदप. जेन्ना भोंवता आमी ट्रेकाक, रानान बी भोंवता तेन्ना आमी सोदता आनी आमकां कितें तरी मेळटा. ह्यो दोनी गजाली घडये म्हाका मागीर खंय तरी हांव जें आतां एक्सपिरियन्शियल ट्रेनिंग करता ताचे कडेन म्हाका व्हेलें ताणें. बट तुजो कॉन्सेप्ट जो आसा लायफ कोच, हो भायर लोकांनी खूब कडेन आयकल्लो, पूण गोंयांत असो लायफ कोच बी असो केन्ना प्रकार नाशिल्ले. आमकां खबर आशिल्लें मास्तर शाळेंत चडी वाजे छमछम विद्यायी घमघम, ते पिळगेंतल्यान तूं हांव आमी सगळे आयले. हें लायफ कोच बी म्हणटा ते म्हणजे सुरवातेक तरी एक वेगळें फॅड कशें आशिल्लें, पूण आतां वचत थंय लायफ कोच कसो गरजेचो हें तूं जें करता तातूंत सायकोलॉजिकल कावन्सिलिंगाचोय भाग आसता. हें सगळें गरजेचें हें आतां पिळगेक, आतांचे पिळगेक जाणूंक लागलां. पूण तुवें स्टार्ट करता आसतना हें कशें आशिल्लें चित्र आनी हें कितें आशिल्लें तेन्ना? हांव एक मानता की जो ह्या फिल्डान येता ताका सायकोलॉजी कळपाक जाय
आनी म्हाका जी सायकॉलॉजी चडशी कळ्ळी नाटकान वांटेकार जातालो म्हणून आनी नाटकां वाचतालो. नाटक जर तुमी पळयल्यार एक सादें नांव आसता केन्ना आमी अमिताभाचे पिक्चरां पळयता, विजय नांव आसता. कित्याक विजय नांव आसता? तो कितें तरी झुजपी आसता, तो फुडें सरपी आसता, त्या खातीर नांव विजय. तर इतल्यो बारीकसाणींतल्यो गजाली आसता. आमी जेन्ना कॅरेक्टर्स पळयतात महाभारतांतले हातूंतले, तांचे एक अश्वत्थामा जर आसा, तो आपले कितें जखम घेवन भोंवता, म्हळ्यार आपले कितें तरी सांगीत भोंवता तो कोणाक, हो कॅरेक्टर जाता. आनी ते वेगवेगळे जर आमी हातूंत सायकॉलॉजीन पळयले ताका लायफ स्क्रिप्ट्स म्हणटा. हे जर कळ्ळें तर सगळे जर आमी मनीस आसात, आमी कितें ना कितें तरी आमचें नर्चरींग जाता, कंडिशनींग जाता. आनी ताच्या खातीर आमकां ह्या गजालीची गरज पडटा. भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक गरज पडना. जे 4-5 वर्सांची भुरगीं आसता तांकां ट्रेनिंगाची गरज ना, कित्याक तांचें मन उक्तें आसता. ते खंयचीय गजाल आपणायतात, मुखार सरतात. तांकां चलपाक येना, पडटात तरी चलतात. ते उलोवंक येना, चुकीचें म्हणटात पूण उलोवंक शिकता. ल्हान भुरगे 7-8 भासो शिकूंक शकतात जर ताणें आयकल्ल्यो, तांचे कडेन कोण तरी उलयत रावले जाल्यार. तर ह्यो गजाली ज्यो आसा, पूण व्हड जसो जाता आमच्या भितर थोडे हर्डल्स येतात आनी ब्लिंकर्स येतात. आनी त्या खातीर आमी आमचे जे जल्माक घेवन आयिल्ले आसता गजाली, त्यो गजाली वचपाक लागतात आमचे. आनी ते परत रिक्लेम करप, परत हाडप आमच्या भितर, आमच्या जिणे भितर, म्हळ्यार लायफ कोचिंग. नाही, हांव तुका म्हणटा कित्याक आमी समाजाचो एक घटक. ल्हानपणांतल्यान जेन्ना आमी वाडटात तेन्ना आमचेर वेगळे वेगळे संस्कार जायत असतात. आमचें कंडिशनींग जाता. हें कंडिशनींग जाता तें भोंवतणच्या समाजा प्रमाणें जाता. जसो मिशेल फुको जाका म्हणटा की प्रत्येक पिळगेचें, प्रत्येक टायमाचें, प्रत्येक वेळाचें एक प्रवचन आसता, म्हणजे डिस्कोर्स आसता. जो सद्याचो जो डिस्कोर्स आसा समाजांत, तो एका वेगळे तरेचो डिस्कोर्स आसा. हो डिस्कोर्स मनशाची पर्सनॅलिटी वा मनशाचें व्यक्तिमत्व, ल्हान भुरग्याचें वाडटा तेन्ना व्यक्तिमत्व वाडोवपाक वा विकसीत करपाक हेल्प करता, मदत करता, वा तो एक इम्पेडिमेंट म्हळ्यार एक आडमेळें जाता, अशें तुमचें मत? ना, नक्कीच आडमेळो जाता. कित्याक कंडिशनींग करता. सिंगल डिस्कोर्स जो आसता, एकूच गजाल खरी म्हणपी, हो सदांच कितें ना कितें तरी त्रास करतलो. आमचें मन उक्तें जर आसत जाल्यार आमकां हें म्हणपाक जाय की हें अशेंय आसूं शकता, तशेंय आसूं शकता. आनी केन्ना केन्ना दोनूय गजाली खऱ्यो आसूं शकता, 3 गजाली खऱ्यो आसूं शकता. पूण जेन्ना आमी एकूच गजाल खरी घेवन वतात, सिंगल परसेप्शन म्हणटात ताका. सिंगल परसेप्शन हें खूब डेंजरस आसता. आमी एका समाजा बद्दल चिंततात, समज हो समाज असोच, तो तसोच पूण थारोवपी कोण? जेन्ना आमी त्या समाजा बद्दल आमकां खबरूच ना, एखाद्या मनशा बद्दल आमकां खबर ना, पूण आमी कितले जनरलायज करता. आमी थारयता ब्रॅकेट्सान, हो हांगा तो थंय, अशा तरेन आमी पळयतात. आनी एक कंडिशनींग जें आसता, ल्हान भुरगीं जर आसत, ल्हान भुरगे दुसऱ्या भुरग्याक पळयतना तांच्या मनान कांयच येना न्ही, तो खंयच्या धर्माचो, तो खंयच्या रंगाचो, ताका बोटां आसात काय ना, तो नितळ आसा काय ना, तांकां कांयच फरक पडना. ल्हान भुरगीं ल्हान भुरग्यां कडेन सहज वतात. पूण व्हडले मनीस वचनात. कोणें कितें कपडे घाल्या, कोण कशा तरेन उलयता, कोण कशा तरेन दिसता, ह्या वेगवेगळे भेदभाव येवपाक लागता. आनी हे येतात कित्याक भुरगेपणान तांकां जे जशें व्हड जायत आसता तांकां कोण तरी कितें तरी सांगीत आसता. हांव एक सादें उदाहरण दितां. सादारण आमी स्कुलांतल्यान हायर सेकंडरीन वता म्हळ्यार त्या वेळार पंजाब प्रॉब्लेम आशिल्लो. आनी गोंयान हांगा खुबशे लोक उलयताले की आर्मी धाडून सिखांक मारपाक जाय, सीख लोक जे आसात तांकां मारून उडोवपाक जाय. खूब वायट तें. आनी म्हाका हें कशेंच कळनाशिल्लें. हांव 2च सीख भुरग्यांक वळखतालो आनी ते केन्नाच कोणाचें वायट करनाशिल्ले. तांचे आवय बापूय, तांचे भयण भाव सगळे इतले मायेस्त आशिल्ले, इतले बरे लोक. आनी हांकां कित्याक मारपाक जाय? हांव 9वीन आसतलो तेन्ना. तर हो प्रश्न असो की अजून सुद्दां थोडे लोक, हालीं जेन्ना फार्मर्स एजिटेशन चलतालें, थोडे कितें म्हणटाले, खलिस्तानी ते, टेररिस्ट ते. तर ही गजाल जी आसा, आसूं शकता कोण तरी टेररिस्ट, पूण सगळे हे कंडिशनींग तेन्ना कशें जाल्लें? मिडिया जे आसता न्ही, आनी मिडिया जेन्ना हांव म्हणटा, हांव न्यूज पेपर आनी हांचे उलयना, लोक उलोवन सांगून. आनी आतां जाल्यार सगळ्यांत चड इम्पॅक्ट जाता तो सोशल मिडियाचो.
कोणे तरी मदीं म्हळें की इंडिपेंडन्स तेन्ना जावंकूच ना म्हणून 1947 तो प्रश्न हांवें एकूच विचारिल्लो सोशल मिडियाचेर सुद्दां आनी कोणूच जाप दिना त्या गजाली की तुमी अमृत महोत्सव मनयतले काय ना म्हणून देशाचो. तर हे जे कंडिशनींग आसा न्ही की हें मानप बेश्टें आतां म्हायती ना खबर ना कांय ना. पूण ही गजाल डेंजरस आसा. बुद्ध म्हणटालो प्रत्येक गजाल चिंतप ताचेर प्रश्न विचारप खंयची गजाल आसा तशी मानप न्ही आनी जर ती खरी दिसली कोणाक लोकांच्या हिता खातीर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तरच ती आपणावप नाजाल्यार ती वायटूच गजाल म्हणून. हे आमी जेन्ना आमकां कळना की आमी जेन्ना इतले आमी म्हणटा सगळो देश एक पूण खऱ्यांनी म्हाका दिसता फक्त 15 ऑगस्ट ना 26 जानेवारी नाजाल्यार घडये इंडिया जेन्ना खंय तरी मॅच खेळटा तेन्नाच आमी एक आसता ना जाल्यार आमी एकामेकाक वेगळे दुस्मान कशे पळयतात. आनी हें कित्याक जाता हें जाता कित्याक असलेच कंडिशनींग आसा म्हणून आनी तें कंडिशनींग मोडपाक जाय. सो हे कंडिशनींग जर मोडटलो तुका वेगळ्या वेगळ्या स्तरांचेर वेगळ्या वेगळ्या पावंड्याचेर काम करचें पडटलें. इस्कॉलांतल्यान ते कॉलेजींतल्यान ते कॉर्पोरेट लेवलाक वा हेर लोक जे कामाक वता आनी कामाक वचून थंय ऑफिसान गजाली आयकतात ते सगळें मनान घेतात. सो ह्या वेगळ्या वेगळ्या स्तरांचेर तूं कशे तरेन काम करता. खरें म्हळ्यार हांव हे अशें एक असोच पर्पज आसा अशें पळयना. हांव कितें चिंत्ता की हे लोकां मुखार फक्त दवरपाचें. मनीस जो आसा ताचे भितर मनीसपण आसता ताचो वेव्हार ताचें चिंतप जरी चुकीचें आसलें तो मनीसूच आसता आनी ताच्या मुखार जर वेगवेगळ्यो गजाली दवरल्यो जाल्यार तो ताका कळटा खरें कितें फट कितें तें. जेन्ना मनशाक खबरूच ना उदाहरण कशें दिता हांव एक जर एक हें आसा हांगा उज्याचेर चलता एकी कडेन नाजाल्यार माथ्यार उजो लावन कितें तरी शिजयता. ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हळ्यार न्ही 6वी 7वीन आमी पळयता आमी शिकता स्कुलान. पूण आतां जें शिकला आनी जें दिसता अद्भुत दिसता ताच्या भितरलो आमचो लिंक जेन्ना जायना. पूण हांव पळयता जीं भुरगीं भोंवपाक वता राना भितर भोंवतात जे एस्ट्रॉनॉमीन वता ते तर्क वापरता. जो नाटकान काम करता ताका सगळ्या तरेचे लोक मेळटात स्टेजीर. कोण तरी मेकअप मॅन वेगळो आसता हे वेगळो आसता म्हूण ताच्या भितर भेदभाव कमी आसता. तर जितले आर्ट आनी अशे सैमा कडेन जे कनेक्ट जावपी गजाली आसा ताचे भितर मनीस मातसो उक्त्या मनाचो आसता. लोकां वांगडा मिसळप जाता दुसऱ्या लोकांक मेळप जाता तांचें आयकप आपलें सांगप हें जेन्ना जाता तेन्ना मनीस मातशें ताचें मन जें आसा तें मेकळें जाता. तुमच्या मतान हो विचाराचें आदान प्रदान ही एक म्हत्वाची गजाल. कारण आमी अशें पळयतात ज्या जाग्यार वण्टी आसात त्या जाग्यार मनशांचा एकामेका बद्दललो दुस्वास एकामेका बद्दलचो दुबाव हो वाडीक लागता. पूण जेन्ना मनीस एकामेका बरोबर खेळीमेळीन आनी एका वातावरण रावता तेन्ना हाचो परिणाम खूब उणो आसता. आज देशांत सगळे कडेन वण्टी उबारपाचें काम चल्लां वण्टी मोडपाचें न्हय. तुमी जें काम करतात तें वण्टी मोडपाचें हाचेर तुमकां विरोध जायना कोणा कडल्यान. ना खरें म्हळ्यार न्ही कशें आसता 1-2 फावटी अशे थोडे बी लोक अशे रिएक्ट जातात पूण नंतर ते सांगतात की पटलें म्हणून तुमचें. कित्याक जेन्ना खूब फावटी कशें जाता की त्या मनशाक दुसरी गजाल खबरच नासता. आतां एक उदाहरण दिता. एक ईमेल येताली पयलीं मागीर वॉट्सॅपार फेसबुकार की 14 फेब्रुवारीक ज्या दिसा भगत सिंग राजगुरू सुखदेवाक फाशी दिली त्या दिसा लोक व्हॅलेंटायन्स डे मनयतात हे सारके देशाचे दुस्मान हे वायट लोक आनी सारके वेस्टर्न कल्चर घेवन भोंवपी हांकां भायर मारपाक जाय. तर हातून आतां जेन्ना लोकांक सांगता तुमी पयली गजाल की त्या दिसा तांकां दिवना फाशी 23 मार्चाक दिल्या. दुसरी गजाल म्हळ्यार भगत सिंगाक तुमी वाचला काय म्हणून. भगत सिंगाक अशें लागपाचें की आपल्याक ज्या दिसा फाशी दिल्या त्या दिसा हें करपाक जायना तें करपाक जायना. तो कितल्या मोठा मनाचो आशिल्लो 23 वर्साचेर ताका फाशी दिल्या. पूण ही गजाल जेन्ना तांकां कळटा की भगत सिंग कोण
आमची शोकांतिका एक आसा, म्हणजे हांव 4-5 नांवां घेता, खूब नांवां आसा. गांधी आसा, आंबेडकर आसा, भगत सिंग आसा, ज्योतिबा फुले आसा. हांच्या बद्दल चडशा लोकांचें मत जें आसा न्ही तें बेस्ड ऑन हियरसे. त्या 4 जाणांनी बरयलां. तांचे चिंतप कितें आशिल्लें, तांचे विचार कितें आशिल्ले ते बरयल्ले आसा. ते वाचल्यार ताचेर तुमी सपोर्ट करात ओपोज करात. पूण ते वाचनासतना कशें जावं शकता? म्हळ्यार एक इमेज आसता ती. इमेज कितें आनी कोणें तरी सांगलें तें. म्हणून सिंगल परसेप्शन म्हणटा तें की एखादी व्यक्ती जी आसा ताचें बरेंय आसूं शकता, एखादी गजाल चूक आसूं शकता, तिसरी गजाल बरी आसूं शकता. हें कळप जेन्ना मनशांक कळटा तेन्ना तांचें चिंतप बदलता. एक सायकल आसता, एटिट्यूड म्हळ्यार आमचो जिणे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोण, दुसरो आसता आमचो बिहेवियर वेव्हार, आनी तिसरें आसता आपलें चिंतप. हातूंत न्ही आमचें चिंतप जें आसा हें केन्ना बदलता? जेन्ना आमच्या मुखार दुसरे विचार येता आनी तातूंतल्यानूच मागीर बिहेवियर आनी एटिट्यूड बदलता. चिंतप बदलपाक जाय म्हणून मल्टिपल पर्स्पेक्टिव्स येवपाक जाय. खंयचीय काणी जी आसा, आकिरा कुरोसावाचें एक रोशमोन म्हणून एक फिल्म आसा, सुंदर फिल्म. तर ते वेगवेगळे जाण वेगवेगळी काणी सांगता, पूण खरी ती एकूच काणी आसता. पूण वेगवेगळे प्रत्येक जाणाक आपल्याक दिसल्या तशी सांगतात ते, आनी हें म्हत्वाचें. आनी त्या सगळ्या भितर कितें तरी खरें आसता. खरें एका हातून आसता, सिंगल ट्रूथ नासता, फॅसेट्स आसता आनी तातूंतल्यान सोदप आसता. खूब बरें सांगलें तुवें म्हाका. कित्याक ऑब्जेक्टिविटी तूं पळय म्हणटा ते सब्जेक्टीव व्ह्यूज खूब आसूं शकता, पूण ऑब्जेक्टीव रियलिटी एकूच आसतली. आनी ऑब्जेक्टीव रियलिटी समजप आनी समजून घेवप हें तुज्या मतान म्हाका तरी दिसता ह्या घडयेक खुबशें म्हत्वाचें. इश्टानो, आतां आमी थोडो विसव घेतात, पूण ही ऑब्जेक्टिविटी आनी सब्जेक्टिविटी आनी आमी चडांत चड लोकां मेरेन हो ऑब्जेक्टीव व्यू पॉयंट म्हणजे जो ऑब्जेक्टीव दृश्टिकोन आसा तो कसो पावयतले हाचेर आमी उलयतले. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना गोमंतक टीव्हीचेर. रोखडेच परत येतात आमी. नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदां येवकार. आमी भासाभास करताले लायफ कोच बाब प्रवीण सबनीस हांचे कडेन. ब्रेक घेवच्या आदीं आमी उलयताले ऑब्जेक्टीव आनी सब्जेक्टीव व्यू पॉयंट म्हणल्यार व्यक्तिनिश्ठ आनी वस्तुनिश्ठ दृश्टिकोन. वस्तुनिश्ठ दृश्टिकोन खूब म्हत्वाचो. ते इतलीं वर्सां हो वस्तुनिश्ठ दृश्टिकोन तरणाट्यां मदींच न्हय, भुरग्यां मदींच न्हय, तर जाणट्यां मदीं सुद्दां पातळावपाचो यत्न करतात. प्रवीण बाब, म्हाका तुमचे कडल्यान जाणा जावन घेवं जाय, ह्या मळा भितर काम करता आसतना तुमचे कांय याद दवरपा सारके खीण वा याद दवरपा सारके अणभव? एक म्हळ्यार हांव खुबश्या प्रोग्रामान कविता, गाणी, नाच हाचो वापर करता. तांकां एक अर्थ आसता, कवितेक नाजाल्यार गाण्याक अर्थ आसता, आनी तो अर्थ सांगून मागीर ते सगळे गायतात, सगळे गायतात, नाचतात. तर एकदां हांव 4 दिसाचो प्रोग्राम करतालो अशा लोकांक जांकां आयकूंक येना आनी उलोवंक येना. तर तशें एक गाणें आशिल्लें येस सॉंग म्हणून, खूब कडेन केल्लें आसा हांवें तें हांवें तांकां केलें. आतां शब्द आयकूंक कोणाक येता? फक्त म्हाका. म्हणटा कोण? हांवच. ते म्हणनात, तांकां आयकूंक येना, तांकां दिसता फक्त एक्शन्स. तर त्या वेळार अशी एक गजाल जाली की हांव जांकां आयकूंक येता तांकां जेन्ना करता तांकां टायम लागता ते एक्शन्स करपाक. ह्या लोकांनी वन गो एक फावटी दाखयले आनी तांकां सगळ्यांक. आनी हांव आतां गायतालो, कोणें जर व्हिडियो पळयलो परफेक्ट आशिल्ले ते. सांजचें हांवें आनी थोडे तरी कितें दुसऱ्यो गजाली ट्राय केल्यो. फामाद हिंदी गाणी, मस्ती की पाठशाला म्हणून एक गाणें आशिल्लें, ताका ते अशें ते फाटल्यान असो हात मारून नाचपाचे एक्शन आशिल्ले. ते परफेक्टली ऑन म्युजीक करताले, तांकां म्युजीक आयकूंक येना. तर सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार कोणाकय शिकपाक न्ही शिकोवचें पडना. लेसन्स आर नॉट मेंट टू बी थॉट, दे आर मेंट टू बी लर्न्ड.
तर जांकां आयकूंक येना न्ही तांची आयकपाची तयारी आसता. हे खूब म्हणजे म्हाका ते खूब व्हडलें शिकप जालें म्हणजे कितें ही गजाल ताच्या पयलीं हांवें चिंतलीच नाशिल्ली की अशें जावं शकता. आनी म्हाका कनेक्शन मेळ्ळें एक खूब फामाद आमची मिथॉलॉजी जी आसा, आमच्यो ज्यो काणयो आसा तातूंतली एक फामाद काणी एकलव्याची. द्रोणाचार्यान ताका शिकोवना तरी तो शिकलो. आनी हेच प्रिंसिपल आमी मागीर वापरता आउटबाउंड ट्रेनींग हातूंत की तुवें शिकोवप न्ही, तांकां एक्टिविटी करप, ताणें एक्टिविटींतल्यान शिकप आनी ताणें सांगप कितें शिकलां तें. कळ्ळें? खूब इंट्रस्टींग. म्हाका दुसरी गजाल विचारूंक जाय. पळय, तुवें जो मार्ग स्विकारलो तो एक वेगळो मार्ग. समाजा कडल्यान, तुज्या घरच्यां कडल्यान, तुज्या बऱ्या मागत्या कडल्यान एक एस्पिरेशन शिकलें. प्रवीण सबनीस एक आर्किटेक्ट जाता. आतां म्हाका खबर आसा 2 तर फामाद नांवां आमची गोंयचीच, जाणीं आर्किटेक्चर शिकले पूण आर्किटेक्चर केन्ना परस्यू केलें ना. एक रेमो फर्नांडीस आनी आमचो दुसरो मॅजिशियन डी सतीश. पूण तांणी वेगळ्या मळाचेर आपली नामना कमयली. तुजे बाबतींत तशेंच जालां. खूब जाण आसात. पूण आतां खूब जाण आसतले पूण तेन्ना खूब जाण कमी आसतले. पूण हांव कित्याक विचारता तुका, कित्याक खुबश्या लोकांक हो फुडें शॉकूय दिसला आसता. तांची रिएक्शन कशी आशिल्ली तेन्ना तुवें सुरू केलें आनी आर्किटेक्चरा पासून तूं पयस गेलो तेन्ना? खरें म्हळ्यार आर्किटेक्चर जे भुरगीं वतात न्ही तातूंत तांच्या भितर एक आर्टिस्ट आसता. म्हणून आर्ट रिलेटेड गजाली सहज जाता. रंग आसता, शेप्स आसता, हे सगळे जे गजाली हातूंतल्यान आर्ट खूब आसता आर्किटेक्चर. इंजिनियरिंगूय आसतलें पूण ताच्याहून चड आर्ट आसता. आनी त्या खातीर आर्टा कडेन वचपी खूब जाण आसात. म्हळ्यार म्हजेच कितलेशे क्लासमेट वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावुरतात पूण ते सगळे खंय ना खंय तरी आर्ट रिलेटेड आसा, कले कडेन रिलेटेड आसा. तर कला म्हळ्यार कितें? कला हो व्हडलो विशय आसा. तातूंत फिलॉसॉफी आयली, तातूंत परफॉर्मींग आर्ट्स आयले, तातूंत फायन आर्ट्स आयले, अशे वेगवेगळे गजाली येवं शकता. तर म्हाका तरी एक पयलींच्यान खंय तरी फिलॉसॉफी सायकॉलॉजी खूब आवडटाली पयलींच्यान. म्हजे भुरगेपणांतल्यान वाचप जे जातालें ते ह्याच गजालीचेर. आनी म्हाका आवय बापूय जे आशिल्ले ते वाचपी आशिल्ले खूब आनी ताणें म्हाका खूब बुकां हाडून दिताले, लायब्ररीन व्हरताले आनी मागीर हांव स्वताहून वतालो आनी त्या विश्वान खूब गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. पूण सगळ्यांत व्हडलें बूक जे खरें म्हळ्यार हांव शिकलो म्हळ्यार तें मदर नेचर म्हळ्यार सैम. तूं जेन्ना थंय वता रानान, न्हंयेचेर, दोंगरांनी, दर्यादेगेर, हांव दर्यादेगे लागीं वाडला, ते सदां थंय वचून बसप, हातूंतल्यान खूब शिकपाक मेळटा. आनी खंय तरी तुका ते एका बॉक्सान बसप ते अनकम्फर्टेबल आसता. हे भायर भोंवप. तर ट्रेनींग अशेंच जाल्लें स्टार्ट. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट टायप ट्रेनींग हांव करतालो, JCंतल्यान शिकिल्लो हांव. वेगवेगळे वर्कशॉप्स केल्ले, सर्टिफिकेशन केल्लें. पूण म्हाका एकदां एक प्रोग्राम मेळ्ळो पुण्याक. त्या प्रोग्रामाक हांवें कितें तरी वेगळें ट्राय केलें. हांवें तांकां घेवन भायर लॉन्साचेर, तांच्या ऑफिसाच्या लॉन्साचेर बसून कितें तरी वेगळे तरेन ट्राय केलें. ते म्हाका पयशे दिनाशिल्ले म्हणून हांवें जाय तें केलें. इट वर्क. आनी वेन इट वर्क दे अप्रोच मी फॉर अ प्रोफेशनल प्रोग्राम. आनी 3 दिसाचो प्रोग्राम. आनी रुक्सन सॉफ्टवेअर म्हणून कंपनी. हांव तांकां लोनावला जातालो प्रोग्राम. खंडाळा ड्युक्स नोजा कडेन वचून थंय प्रोग्राम करतालो. झाडां कडेन उलोवप, फातरा कडेन उलोवप, म्हशी कडेन उलोवप, असल्यो वेगवेगळ्यो गजाली. ट्रेकिंगाक वताले आमी. आनी ह्या हातूंतल्यान जेन्ना हांव हें करतालो तें म्हाका खूब आवडपाक लागलें. ताच्या पयलीं घडये हांव रुटीन टायप ऑफ ट्रेनींग करतालो, दुसरे करता तें पळोवन. हें म्हाका ट्रेकिंगाची आवड आशिल्ली. तातूंत तशाच तरेन हांव जितले गजाली हांव हाडूं शकतालो तातूंत एडवेंचर एक्टिविटी हाडपाक सुरू केली. आनी वर्ल्ड वायल्ड लायफ फंड फॉर नेचराच्या कॅम्प्सांक वेगवेगळ्यो आमी एक्टिविटीज करताल्यो त्यो हाडल्यो हांवें भितर. आनी त्यो सगळे करून ती वेगळे तरेची ट्रेनींग जाली. आनी ताका तेन्ना म्हाका नांवूय खबर नाशिल्लें. मागीर म्हाका कळ्ळें की वॉट आय वॉज डुईंग वॉज एक्सपिरियन्शियल ट्रेनींग. म्हळ्यार ते एक अनुभवांतल्यान वता आनी तातूंतल्यान शिकता. हांव शिकूंक वचनाशिल्लो आनी तातूंतल्यान म्हाका तें आवडपाक लागलें. दोनी गजाली जमनाशिल्ल्यो. एक कितें तरी करपाक जाय आसलें. म्हाका हातूंत चड आनंद मेळटालो म्हणून हें स्विकारलें. दुसरी तुजें हांव रेगुलर वाचतां
ते म्हळ्यार मंडे म्यूज हो तुजो एक कॉलम हो बरोच पॉप्युलर जाता आनी तातूंतल्यान नवें कितें तरी शिकूंक मेळटा आनी तातूंत एक सदांच सकयल एक जी कोट आसता ती सारकी रायमींग कोट आसता. सो हे तुका मंडे म्यूज बरोवपाची स्फूर्ती तुका कशी आनी खंयच्यान मेळटा? खरें म्हळ्यार मंडे म्यूज जे आसात न्ही ते 2 तरेचे आसता म्हजे. 2004च्या पयल्या सोमारच्यान बरयता हांव, पूण हे सगळें हांवें केन्ना तरी ट्रेनींग प्रोग्रामान सांगिल्ली गजाल आसता, म्हणजे काणी आनी ताचें इंटरप्रिटेशन, नाजाल्यार हांवें खंय तरी उलोवप करतना भाशण दितना वापरलेल्यो गजाली आसता. व्हेरी रेअरली ते म्हळ्यार त्या दिसाच सारकें म्हळ्यार काल कितें घडलां ताचेर बरयल्ले खूब म्हणजे खंय तरी सांगिल्ली. सो हांव उलयल्ल्यो गजाली ते बरयतां. ते हांव बरयल्ल्यो गजाली हांव हें करना, हांव जे तयार केल्या आनी खूब फाटी 10-12 फाटी गजाल सांगिल्ली ती हांव बरयतां. कित्याक डायरेक्ट बरयलें जाल्यार केन्ना केन्ना इट मे बी अ सिंगल पर्स्पेक्टीव, ही मल्टिपल पर्स्पेक्टीव. तुजे मल्टिपल पर्स्पेक्टीव हांव समजूं शकता, कित्याक तुज्या प्रोग्रामाचें नांव आसा तें अनलर्निंग अनलिमिटेड. एक तर हें नांव तुका कशें सुचलें आनी वॉट डू यू वॉन्ट टू सजेस्ट थ्रू दॅट नेम? 99 हांव नॅशनल ट्रेनर सर्टिफिकेशनाक गेल्लो. थंय एका फॅकल्टीन अनलर्निंग म्हणून एक सेशन केलें अर्द्या वराचें. ताणें कितें कितें आमकां सांगलें आनी आमकां कितें सांगलें, तुमचे कडेन कितें तुमी तेच घेवन बसनाकात म्हणून. तुमचे कडेन तुमी जर हँडआउट्स तयार केले, त्या वेळार आमी ओवरहेड प्रोजेक्टराचेर प्लास्टीक ट्रान्सपरन्सीज आसताल्यो, LCD प्रोजेक्टर बी येवन आसलो तेन्ना, तर त्यो आमी तयार करताले, ओवरहेड मार्कर पेनान बरयताले बी पॉयंट्स. ते म्हणपाक लागले तेच वापरप कितें काय म्हणून, अनलर्न करप, ते सगळें ना करप. हांवें ताचें मानलें. हांव घरा कडेन आयलो आनी सगळे म्हजे कातरून उडयले आनी उडयले भायर सगळे हँडआउट्स बी, आनी नव्यान तयार करपाक स्टार्ट केलें. ते जेन्ना केलें तेन्ना म्हाका त्या वेळारच हे फर्स्ट म्हाका म्हजो व्हडलो कॉर्पोरेट प्रोग्राम जाल्लो. तो अप्रोच म्हजो वेगळो आशिल्लो. आय वॉज नॉट डुईंग वॉट वर्क्स, आय वॉज डुईंग समथींग न्यू. एखादी गजाल एक स्कुलान एक कविता वाचिल्ली हांवें खंयच्या तरी हातून रिडर्स डायजेस्ट काय इलस्ट्रेटेड विकलीन वाचिल्ली. फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देर इज अ रेमेडी ऑर देर इज नन. इफ देर इज वन फायंड इट, इफ देर इज नन नेवर मायंड इट. म्हळ्यार आसा जाल्यार सोद, ना जाल्यार सोडून दी. ही म्हजी फिलॉसॉफी कशी जाल्ली. पूण हांवें ही फर्स्ट फिलॉसॉफी अनलर्न केली. कशी? पयले 2 लायनी सेम. फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देर इज अ रेमेडी ऑर देर इज नन. इफ देर इज वन नेवर मायंड इट, इफ देर इज नन फायंड इट. म्हळ्यार नवें कितें तरी सोदीत रावप. हांवें तेंच कित्याक करपाक जाय म्हणून हांव आतां हे ट्रेनींग प्रोग्राम करता तेन्ना म्हजे स्लायड्स बिट्स हांव दिता पार्टिसिपंट्सांक. कित्याक फुडल्या फावटी हांव तांच्या मुखार आयल्यार इवन तीच गजाल जर हांव करता तातूंत वेगळेपण आसतलें. कित्याक हांवें आदले विसरले आसपाक जाय. कितें एक म्हण आसा, फॉरगेट लर्निंग, लर्न फॉरगेटींग. व्हेरी गुड. तुवें म्हाका सांगिल्ली ती लर्न फॉरगेटींग. कित्याक सद्याच्या ज्या वातावरणान जे लर्निंग चल्लां ते फॉरगेट करपा सारकेंच आसा अशें तरी म्हाका दिसता. बिसायड्स बिईंग अ रायटर म्हणजे रेग्युलर कॉलमनिस्ट आनी लायफ कोच, यू ऑल्सो रायट पोएट्री. सो ही पोएट्री आनी मोस्ट तुजी चडशी तूं पोएट्री इंग्लिशींतल्यान आसता. तुज्या कांय पोएट्रीची म्हाका 1-2 थोड्यो वाक्य आमकां ओळी सांगशीत? हय, सांगपाक जाता. पूण चडशें हांव जे पोएट्री बरयता न्ही, हांवें खंयचीच पोएट्री समज अशें म्हळ्यार हांव पोएट म्हणून हांव धरना स्वताक. हांवें खूब बरयलां, म्हाका सुचता तें बरयतां. आतां तरी हांव असो मोबायलार लॅपटॉपार बी बरोवंक शकता, पूण पयलीं हांव कागदाचेरच बरयतालो. आनी ते जर आवडले, बरोवन दवरता, आवडले जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक दाखयता. तुजी एक फामाद कविता म्हाका अजून याद आसा ती विथ गॉड ऑन अवर सायड. ती बॉब डिलनाची एक कविता आशिल्ली, राम गॉड ऑन अ सायड. ती हांवें राम ऑन अ सायड म्हणून. हांव थिवी दोंगरार म्हजो एक इश्ट आसा रॉडनी, ताच्या वांगडा तो सादारण 1.5 म्हयनो दोंगरार राविल्लो. आमचो सगळ्यांचो इश्ट. हांव मदीं मदीं वचून रावतालो थंय. हांव सकाळीं आमी उठ्ठाले, आमी उलयनाशिल्ले, अशेंच बसताले थंड. आनी हांव पळयतालो की दोंगरा वयल्यान ते सगळे गांव दिसता, सगळे थंड आसा. आनी म्हज्या तकलेन एक आयलें, हे बरें शांतताय आसा, कित्याक हे सगळे न्हिदल्यात म्हण. हे उठ्ठले, एकामेका कडेन झगडटले आनी मागीर सगळो केव केव आवाज जातलो.
तर कितें झगडटले? झगडी कित्याक जाता? कित्याक प्रत्येकाक दिसता आपले तें खरें. आनी तातूंतलें एक म्हळ्यार म्हजोच देव खरो, कळ्ळें? आनी देवूय न्ही तो, खरें म्हळ्यार की हांव म्हणटा तें खरें, हो म्हजो धर्म, म्हजे धर्म सांगता तें. म्हणून त्या हातूंतल्यान देशा बद्दल सुद्दां, देश आतां फाल्यां आमी जें म्हणटा की भारत देश जो आसा तो 15 ऑगस्ट 1947 आसा आनी ताच्या नंतर गोंय जाल्यार 1961 आसा. पूण वी आर द सेम सब कॉन्टिनेंट, आंट वी? आमी जेन्ना इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सीस वतात, श्रीलंकेचे लोक आसता, बांगलादेशचे आसता, नेपाळचे आसता, पाकिस्तानचे आसता, हे आमी सगळे सेमच आसता, कळ्ळें? आतां पॉलिटिकली, आयडियोलॉजिकली, कल्चरली, एज्युकेशन वायज, इकॉनॉमीक वायज हातून फरक आसूं शकता, पूण आमचो बॅकग्रावंड सेम न्ही. फूल एम्परर सम्राट अशोक जेन्ना आशिल्लो तेन्ना हे नाजाल्यार मराठा सुद्दां आशिल्ले तेन्ना, अफगानिस्तान, बंगाल, तमिळनाडू पर्यंत आशिल्लें राज्य. पूण हे बदलत रावले. गोंयांत सुद्दां बौद्ध लोक आशिल्ले, बौद्ध गुफा आसात, आमच्यो केव्ज आसात, अडवापाळ म्हणून नांवां आशिल्ली, हे आसात, गांव आसात, लांब गांव आसा. इवन जैन आमकां जैन हांगा खूब जाण विचारताले महावीर, भगवान महावीर सेंच्युरी म्हळ्यार कितें, कशें? पूण हांगा जैन लोक आसा. कदंबा राजा जे आशिल्ले जैन आशिल्ले ते. बरोबर. आतां गोंयांत एक आदिनाथ ह्या देवाचें नांव सुद्दां, देवाच्या नांवान देवूळ सुद्दां आसा उसगांव गांवांत. आतां आदिनाथ हो म्हणजे जैनाचो एक तीर्थंकर, पूण ताच्या नांवान देवूळ सुद्दां आसा. आतां जें संस्कृटायझेशन जालां आसतलें, पूण ओरिजिनल तें आमकां ताजे वयल्यान कळटा. पूण ही जेन्ना आमी मल्टी कल्चरल आमचो जो बॅकग्रावंड पळयता, मल्टी फॅसेटेड जे समाज आसा तो पळयता, आनी आतां जेन्ना समाजान जी धुसपट चलता, तुजो अनलर्निंग अनलिमिटेड कितले मेरेन आनी कसो मेरेन लोकां मेरेन पावूं शकता आनी हें बंद करूं शकता? लोक जो मेरेन आतां एक जेन्ना आमी कोवीड जालें तेन्ना लॉकडावन हो कन्सेप्ट आयलो, वर्क फ्रॉम होम, घरा कडेन रावप. पॅन्डेमिका परस सगळ्यांत वायट गजाल आशिल्ली ती ही. ताचे थोडे फायदेय जाले, म्हळ्यार हांव ज्या कॉलनीन रावता नाजाल्यार खुबशा कॉलनीन हांवें ह्यो गजाली आयकला. जे लोक एकामेका कडेन उलयनाशिल्ले ते उलोवंक लागले. म्हळ्यार कोण तरी पाव हाडपाक वता, अरे म्हाकाय 2 हाड रे. कोण नुस्तें हाडपाक वता, कोण भाजी हाडपाक वता, फळां हाडपाक वता, तर एकामेका कडेन उलोवंक लागले. मागीर एकामेकाक हेल्प करप, एकामेका वांगडा रावप. आमी एकाच फूल जगभर सगळे, म्हळ्यार म्हजे कॅनडाचे फ्रेंड्स आसात, कोण गल्फान आसात, सगळे आमी एकाच बोटीन आशिल्ले आनी अजून आसात, ही जाणीव जाली. पूण ना जाल्यार न मेळप. हांव केन्नाय चिंत्ता, म्हजी आई पॅन्डेमिका पयलीं गेली, हांव नोकळो तिका जावपाचें काय म्हणून 2 म्हयने सुद्दां तिका लोकांक मेळपाची संवय आशिल्ली. लोक तिका येवन मेळटाले घरा कडेन. ती गॅलरीन उबी रावली जाल्यार लोक दिसताले, वळखिताले, ताचे कडेन उलयताले. तर ही गरज आसा आमची. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यो गजाली पळयता, फाल्यां जर आमी नॉर्थ इस्टान गेले तर आमकां कळटा ते आमचे भशेनूच म्हणून, कळ्ळें? हांव काश्मीराक गेला, काश्मीरचे लोक न्ही इतले बरे. बरोबर. ते दिल्लीक गाळे घालता, गोंयकार घालना, बरोबर. तमिळनाडूतले घालना, बरोबर. पंजाबातले. सो हे सरकाराक घालता खरें, ते देशाक घालना गाडी. सो हे प्रश्न सगळे आसात आनी लोकांक एकामेकाच्या बद्दल विश्वास, अविश्वास, दुबाव हे सगळे आसाच. म्हाका एक लास्ट तुमकां विचारूंक जाय, म्हणजे तुमी इतल्या लोकांच्या जिणेचेर प्रभाव घालतात, तुमचे जिणेचेर प्रभाव घालपी व्यक्तिमत्व कोण? खूब आसात. एक म्हळ्यार लेखक. लेखक म्हळ्यार जितले हांवें वाचल्या, खूब जाणां कडल्यान खूब शिकला. दुसरें म्हळ्यार काणयो. आवय बापाय कडल्यान आयकला आनी कोणा कडल्यान आयकला. म्हळ्यार आई म्हाका आंबेडकराचें तेणें भाशण आयकल्लें, आंबेडकरा बद्दल कितें वाचिल्लें, पळयल्लें तें सांगप, बापूय सांगप. कोण वेगवेगळे नट आशिल्ले, तो ऑल इंडिया रेडिओन आशिल्लो, तो खूब जाणांक वळखतालो, तर तातूंतल्यान शिकतालो. आनी तिसरें म्हळ्यार ज्या लोकांक हांव मेळ्ळो, खूब लोक मेळ्ळे, बरे बरे लोक मेळ्ळे. एकूच एक नांव घेता, खूब नांवां आसा, जशें मनोहरराय सरदेसाय, म्हजो इश्ट सुनील, ताचे बाबा ते म्हणून, आनी म्हज्या
बापायचे बरे इश्ट आशिल्ले तांगेर वचप जातालें, तांची बुकां हाडप वाचप, तांचे कडेन उलोवप जातालें. तातूंत एक गजाल हांव सांगता. ते म्हणटाले की कोंकणीन म्हण आसा, 2 वड्यांनी पांय दवरूंक जायना. ते लोक म्हणटाले 2 वड्यांनी पांय दवरल्यार बुडटलोच मनीस म्हणून. पूण गोंयांत ते म्हणटा एक फट थारता. कित्याक 2 वड्यो 3 घेवन तांचेर फळ्यो घालून सांगोड बांदप. आनी हो सांगोड बांदप इम्पॉर्टंट. आनी आमी जर समाजाचो असोच सांगोड जर बांदलो जाल्यार मनाय मेकळी जातली, उक्ती जातली. हो कॉन्सेप्ट म्हाका खूब आवडलो, सांगोड बांदप. 2 वड्यांचेर पांय धरून बॅलन्स करचे पेक्षा आमी समाजाचो एक सांगोड बांदुया, सगळ्यांक एकठांय व्हरुया, सगळ्यांचें समजून घेवया आनी सगळ्यांक आमचें म्हणणें समजून दिवया. तुमी हांगा आयले, आमचे जे पळोवपी आसात, आमचे आयकुपी आसात, तांकां तुमी बरेंच गिन्यान दिलें. ताजो फायदो तांकां सगळ्यांक दितलोच आनी जातलोच हाचे विशीं आमकां मातूय दुबाव ना. तुमी हांगा येवन ही कार्यावळ सोबयली हे खातीर तुमकां परतून एकदां दिनवास. तुमचें अनलर्निंग अनलिमिटेड अशेंच चालू उरचें. पळयत रावात गोमंतक TV.